बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आयज कृपेच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी पयलो आयतार प्राचीत काळाचो आमी समारंभता. आयचो विशय काळजीदारपणी उलोवन भासाभास करून परिशुद्धीक वाट यशस्वी करुया. हो विशय सांत फ्रांसीस शावेर आनी सांत इनास दे लॉयला हांच्या सांत कोडणाची 400 वर्सां आनी परिशोध मनान दवरून काडला. आमी फळादीक उलोवपी जावन सांत फ्रांसीस शावेरा पोरी आयकोप्यांक क्रिस्ता सवे ओडून हाडटात तसली जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा मागुया. आयज सगळ्या गोंयच्या फिरगोजेंतली नेमकी भाव भयणी मागणें करीत प्राचिताचे रोमारीन सोलून सान जुजेवाजाच्या सांतुरेन कुटुंबा पासत गोंयांत बरो सरकार आनी युक्रेनांत गैर बंद जावंक लोकांक शांती आनी बुजवण मेळचेक देवाचो आदार मागतली. आमी तांच्या मागण्यांक ह्या मिसांतल्यान तेंको दिवया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडां चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, वर्सान वरस दोंडवण करून प्राचीत काळ आमी भक्तीन समोरंभता. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरें जिणेन ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कडेन असो उलयलो. उपरांत यादनीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय जावन आसलो एक आरामीयकार आनी गांव नासतना हांगा थंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय आपणा बरोबर
ताणें थोड्याच मनशांक व्हरून एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें आनी थंय त्या मनशांची संख्या वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पोदवेदार आनी अगणीत पोरजा जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयली ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केलीं. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो आनी ताणें आमचे दोगदोग कोश्ट आनी गुलामपण पळयलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पोदवेन आनी बोळान आनी व्हड भिरांतीची ओचोरियां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं. आमकां हांगा हाडून हो देश ताणें आमकां दिलो. ह्या देशांत दूद आनी मोव व्हांवता. आतां सर्वेस्परा, जी जमीन तुवें आमकां दिल्ली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमचे देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतर हे. देवाचे बडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. आनी एकदां म्हणुया, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. फातराक तुजो पांय आड्डोळ ना जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सोरपाचेर आनी फुरशाचेर तूं चलतलोय. शिवां आनी नागाक तूं मोस्तितलोय. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताच्या सांगाताक आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, सुमूत कितें शिकयता? सोद म्हणके आमी पोरगोट केला त्या भावार्थाचो सोब तुमकां एकदोमच लागीं पावला. तो तुमच्या ओठांचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो जिवन केलो म्हूण काळजांत तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजांत तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं कोदीच लोचेक सांपडची नात, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक
सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावंक खूब गिरेस्तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जॉर्दाना तावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस भर देवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पोटी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातोच ताका भूक लागली. देवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घोडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगलीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगळ्या राज्यांची पदवी आनी मोहिमा हांव तुका दीन, कित्याक हें सगळें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हें सगळें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून प्रतिपाळ करून म्हणलें, बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं बसतलोय. मागीर देवचारान ताका जेरुजाल्या व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक बरयलोलें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी एके सुवातेर तुजे पांय फातराक आदोळना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण प्रतिपाळ करून जेजून म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं न्हय. आनी सगळ्या भासांनी ताका नाडल्या उपरांत देवचार नेमलोलो वेळ पावसर ताचे सोरशिलो कोडसोरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाने तुका क्रिस्त. दुबाव ना, पातोक आनी देवचार ह्या आसा हें सोत. हाकाच लागून मनशाच्या जिवितांत ताळण्यो येतात. बरें आनी वायट हांचे भितरलें विंचून काडूंक मनशा मुखार एक आव्हान. देवाचें आयकुचें वो ना हे ताळणेक आदाम आनी एवे सांपडलीं. जेजू अरण्यांत 40 दीस मागणे आनी उपास केल्या उपरांत ताळणेक सांपडटा. पूण जेजू ताळण्याचेर जैत वता, देवचाराक हारयता. मनशांक पातकांतली आनी देवचाराची चोपक्यांतली मेकळी करप हेंच जेजूचें मिसांव आसलें. जेजू तांकां पातकांतली मेकळी करून आमकां देवा लागीं हाडूंक आपलें मिसांव शार्ती पावयता आनी जें आमच्या पयल्या आवय बापायन वगडायलें तें पोत्तून जोडून दिता. जीं कोण देवा खातीर आनी देवा ताय जियेतात तींच देवचाराच्या ताळण्याचें जैत व्हरूंक शकतात. हाकाच लागून दर दिसाक आमी ताळणेंत पडना जावंक मागणें करूंक गरजेचें. दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तका वेल्या आयच्या पयल्या वाचपांत जुदेव भावार्थी प्रथम फळांची भेट करतना मागणें करताले तें आमकां मेळटा. ह्या मागण्यांत आपूण देवाची विंचून काडलोली पोरजां कशी ती मोगान उगडास करतालीं.
देवाचो सासनाक तोखता तो मोग ती आपल्या दोळ्या मुखार हाडटाली. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटींत आमकां नव्या कोरांतली भावार्थाची उचारणी मेळटा. आपल्या नव्या क्रिस्तांवांक सांत पावलू अश्यो ल्हान ल्हान भावार्थाच्यो उचारणयो शिकयतालो. तांतलींच भावार्थाची स्वता काडून आमी उच्चारता ती भावार्थाची उचारणी घडून आयल्या. हें वाचपांत व्हडल्यांतलें व्हडलें भावार्थाचें सोत सांत पावलू आपल्या पयल्या क्रिस्तांवांक दिता तें म्हणल्यार जेजू सोमी म्हूण तोंडान उच्चारूंक आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत तावन भावार्थ दवरूंक. अशें केल्यार भावार्थी तारोन जोडटली म्हूण सांत पावलू शिकयता. सांत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर दवरया. जेन्ना तो देवाच्या मोळ्यान चड वावुरतालो त्या दिसांनी तो रातभर दिमेर आनी हात उबारून मागणें कोत्तालो. सपनांत पर्यान रातचो तो देव बरोबर उलयत आसतालो. प्रवास करतना गरजेवंताची सेवा करूंक संदी नासत जाल्यार तो मागण्यांत वेळ सारतालो. जापानांत एकदां हिमांत चलतना ताचे पांय रोगतान भरलोले पूण तो मागणें करीत तसोच चलत रावलो. तशेंच सांत फ्रांसीस शावेर व्हड आंवड्यांचो आनी खोल मागण्यांचो मनीस. तो थोडें उलोवपी पूण उलयता तेन्ना एकदम फळादीक. देवा विशीं व्हड अणभवान उलयलो आनी आयकुप्याच्या काळजाक तो हात लायतालो. मिसाची भेट समोरुंबतना चड करून जेजूच्या कश्टांची खबर सांगतना ताचे दोळे दुखांनी भोत्ताले. जायते फावटी पिडेंत पडटालो पूण भोव सकाळीं उठून सकाळचे मागणें आनी मिसाची भेट समोरुंबूंक केन्नाच चुकयनासलो. उरलोल्या वेळांत तो लोकांची सेवा आनी प्रवचन कोत्तालो वो कुमसारां आयकतालो. हॉस्पिटलांत तशेंच बोणकोणींत भेट करून पिडेस्तांची सेवा कोत्तालो. तेच परी भुरग्यांक नेणारांक तो क्रिस्ती दोतोन शिकयतालो. आयज 2 प्रांतीक चलपाचे यात्रेचो दीस. देवाची कृपा आमचे यात्रेन ताचें फुंक्या देणें. कुटुंबांत, समुदायांत, संस्थांच्या जमातींनी, गवळीक फिरगोज सोबेन खेरीत भाशेन मिसांत देवाचे उतराचे मोडणेन घेतलोलो उजवाड आमच्या जिविताक दिशा आनी देवाक विस्वाशी रावंक आदार जाता. तशेंच उंड्याच्या मोडणेन देव आमचे यात्रेंत आपल्या पुताच्या जेवणा आमकां पोसता, राखता, सांबाळटा आनी वाडयता. ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताची नवसोरणी करून देवाचे उतराचे गोठायेन जिवितांत तोखता तसली मोगाची, बोगसोण्यांची, सोंसणीकायेची आनी निस्वार्थीपणाची फळां आमी उत्पन्न करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटींत आमची मागणी देवाक उबारुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमंतान देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर सांबाळलो. आंकवार मरेत हांवें जल्मलो. पोशप्रतकाल ताणें कोस सोंसलें. ताका खुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सस्तन जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गरजो देवाच्या हातांत घालुया.
पाप साहेबान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या हेर फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती काळजी मनान दवरून क्रिस्तांवां पासत सगळ्या माध्यमांचेर काळजीदारपणान उलयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. समाजीक फुडाऱ्यांनी दुखी कोंतीन आसलेल्यांच्या आदाराक पावूंक आनी देवाच्या बरेपणाची आनी दयालाची वाहनां जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. देवान आमची काकलूत करून आमकां बरो सरकार नेमून हाडूंक देवा लागीं मागुया. सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांनी मुनिस्कुलांच्या सोडवणे पासत जेजू पोरी काळजीदार जावंक आनी तांणी पोदवेची आनी मोहिमेची वाट नाकारूंक कोश्टांची आनी कुर्साची वाट स्विकारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. युक्रेनान वेगी गैर बोन जावंक लोकांक पेकोवनी बुजवोन आनी शांती मेळूंक देवा लागीं मागुया. बापा, जेजू वरवीं केल्ल्या आमच्या विणवण्यांक दयेन कान दी आनी जेजूचें जिवीत जियोंक आमकां कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोनींग आमी गीत गायतले हांव C19 चिने वांटे चिनी खिणा पेज 36. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सवेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव काकलुतसार देवा, बळिश्ट बावळ्यान अजापां विस्मितां करून तुजे पोरजेक तुवें इजिप्तांतली दयेन सोडयलय आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसान तिका पावयली. तुज्या दोयाळ मोगाच्या अदीक व्हडा अजापान तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग व्हांवतल्या देसान पावयली. हे तुजे उपकार आठोवन आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा
आनी तुजे सोपून वंदोन करूंक ती तुका भेटयता. बोलेपणान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान भोगिनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरंबून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणाक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची कपलत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची कपलत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटना. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Jesus,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं भावाक तीर जाता, बोरवांसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली, तर जिव्या आनी खऱ्या उंड्या जेजू क्रिस्ताक अदीक आमी बुकेंक आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका शब्दान आमी जिवंक निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशे बसात. पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक. ताणें मीस भेटयल्लें आसा, प्रवचन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे गायन मंडळीक, जोविताक आनी तांच्या वांगड्यांक, मिडियाक, दया आनी ताची मांयक. हांगसर आमकां मदत करतले आमचे सांकिस्तांव आनी येरां जे आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्स आसात ते आमकां मदत करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक, कित्याक तुमी हांगसर व्हडा भोक्तीन येतात आनी खूब जाणां यूट्यूबाचेरूय आमच्या मिसान भाग घेतात. तुमच्यान आतां यूट्यूबाचेरूच न्हय पूण तुमच्यान प्ले स्टोराचेर वचोन आमचे ॲप सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तुमच्यान डावनलोड करूंक जाता आनी सोंपेपणी तुमकां सगळें थंयसर मेळटा. म्हणटच थंयसरूय तुमच्यान आमचे हे पळय आसात चॅनल आसा थंयसर तुमच्यान सबस्क्रायब करूंक जाता आनी बेल मातशी मारूंक जाता. थंयसर मिसा हांगसर हे भाशेन आसात. आयच्या दिसा आयतारा दीस 5 हे आसलेलें मागणें आसलेलें. हे 6 मीस 7, 8 आनी 9:15 आमचे भाशेन मिसां आसात हांगसर. आनी 10 सायबाच्या कपेलांत बांय कडेन मीस आसतलें. आयज 6 तारीख म्हणटच थंयसरूय मीस दवरलेलें आसा. आनी 10:15 हांगसर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. सांजेच्या दिसाक 3 कुरपेचो त्योस आसतलो आनी खुर्साची वाट आयज आमचे भाशेन जातली. 4 आमचे भाशेन मीस, 5 मागणें सांतिनासाच्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीचेर आदारलेलें. 6 मागीर इंग्लिशीन मीस आनी ताचे उपरांत तिर्स आसतलो इंग्लिशीन. निमाण्या दिसा म्हणजे 12 सगळो कार्यक्रम तेच भाशेन सकाळीं सावन, पूण 2 स्पेशल मिसां आसात. एक सगळ्यां पासत 9 परबेचें मीस, ताच्या उपरांत हांगसोत्तान रोजरी गोर्स पर्यंत खुर्साची वाट आसतली आनी हे परी पिराची ताची मिरवणूक आसतली. 11 स्पेशल मीस जांकां आपोवणी दिल्लें आसा. जेजुईट आनी दियोसीचे सगळे जे निवडलेले आसात तांकां, कित्याक ह्या वर्सा आमी 400 वर्सां समरमता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची, कित्याक तांकां 400 वर्सां जालीं सांतपण मेळ्ळेलें. तो तें ह्या वर्सा आमी समरमता. तुमच्यान फादर मर्विन डिसूजा ताणें लिफाफे हाडलेले आसात. तुमच्यान आमच्या पाद्रींक जाता पळय त्या भुरग्यांक मदत करूंक दिवंक जाता. तुमच्यान कॉन्ट्रिब्युशन करूंक चॅक दिवंक जाता, पयशे दिवंक जाता. ओ आमच्या जाणटेल्या पाद्रींक जे आतां म्हणना तांकां काम करूंक जायना, दुयेंत आसात, तांचे पासत तुमच्यान कितें दिवंक जाता. पयशांची म्हणना गरज आसा सदांच. आनी प्रोविन्स डेव्हलपमेंट आनी कितें थोडे वस्तू आमी बांदूंक सोदता लोकां पासत, तातूंतय तुमच्यान मदत करूंक जाता. एक कॅरिझमॅटीक रेतीर हांगसर आसतलो इंग्लीश भाशेन. हांव आनी एक टीम हांगसर तो कॅरिझमॅटीक रेतीर दितल्या. 22 म्हणजे मंगळार ते सोनवार 26 पर्यंत तो सांजेच्या दिसा जातलो, कित्याक दिसाचो सगळो लोक येता हांगसर. तर 5 ते 8 पर्यंत तुमच्यान रेजिस्टर करूंक जाता 100 रुपयांक. आयज दिवोशीसीन
रोमार आसा सगलो दियेसीचो लोक थंयसर पांय वाटेन वेतात तर ती मागण्यांत आसात आनी बरेपण सगळ्या जाणांक फावो जावच्याक ती मागतात. पाप साहेबान आमकां सगळ्या जाणांक सांगलां आमी ह्या पिराचीत काळांत म्हणून तूं मागणेन उपास कोत्ता पूण मागणेन उपास युक्रेना पासतूय मागया आनी हें गैर वेगी बंद जालें पळोवन मागया. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाकणटा. आमेन.